fights between Goa Miles and local taxi owners and drivers. आणि हो वाद बरो व्हडलो जाल्लो आहा. कोस्टल बेल्टात कितलेशेच जाग्यार मिटींग जाल्ली आहा. बापच्याची लालेमाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक जाल्ली आहा, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक जाल्ली आहा, पणजे जाल्ली आहा, पर्वरी फाटल्या दिसांनी एक मिटींग जाली, अंजुना बरी व्हडली मिटींग जाली. आतां संडे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरी व्हडली मिटींग आहा. हे सगळे ब्रीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें केल्ले आहा, आयजूय केल्ले आहा सकाळी. आनी हेचेर एक सुटावो येवचो म्हणून मांडे चीफ मिनिस्टरान मिटींग आपयल्ले. नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स दोन ग्रुप आहा ते, तांकां दोनूय ग्रुपांक सांगलां हांवें येवचें म्हणून. साऊथ गोवाच्या ग्रुपाकूय इंटिमेशन वयतले. कोस्टल बेल्टाचे जितके MLA रिलेटेड टू ट्युरिजम, right from Morje, that is Mandre constituency, Bab Sopte, up to Churchill Alemao and Kankon, up to Kankon. जितके coastal belta जे MLA आहेत तेणी म्हाका दिसता in the interest of the Goan taxi owners येवपाची गरज आहा and amicable solution, a solution which will help our Goan brothers who are in this trade for many years. खूप वर्सां जाली ह्या ट्रेडान आहात टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स जे ड्रायव्हिंग करता. आणि एट द सेम टायम वी हॅव टू ऑल्सो सी दॅट हायकोर्ट ऑर्डर जी आहा टू इम्प्लिमेंट जे आमचे मिटर्स म्हणून आहा, डिजिटल मिटर्स आणि ॲप बेस्ड टॅक्सी जो रेट तेंच्यांनी जो आयज हे केल्लो आहा, म्हाका दिसता गोंयच्या हितान आणि आमच्या स्पेशली टॅक्सी ओनर्स अँड ड्रायव्हर्स तांकां आपलो ॲप जावं, म्हणजे आपलो कितें तरी गोंयकारपण, म्हणजे दे थिंक दॅट these Goa miles are non-Goans, they are coming from other states of Goa, of India, and they do not want to work under anybody else, because wo business जो आदिसून आहा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचो बिझनेस, आपल्या पांयाचेर उबो रावपाचो. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आमदारांनी तशेंच मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या सरकारान ह्या एक अहें डिसिजन घेवपाक जाय की आमचे जे लोकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घेवपी हे यूथ आहा, स्पेशली 20,000 यूथ जे टॅक्सी बिझनसान आहा तांकां न्याय दिवपाची आयज गरज आहा. तांकां आपले ओन कितें आहा ते ॲप घालून गव्हर्मेंट सपोर्टेड ॲप, आनी म्हाका दिसता अहें करीत जाल्यार तांकां जस्टीस मेवतलो एंड नो अदर पर्सन कॅन कम into the hotel and take the business, because every hotel has got their own taxi stands. So if there is a app, they can go directly and there will be a price coming on that particular gadget, whatever gadget they are going to use, whether it is a mobile or whether it is any other gadget, what they will use in the taxi. So amicable solution येवपाची गरज आहा आनीक झगडी नाका, because in this fight tourist म्हणटा पळय तो बेजार जावन गोंयासून वयता ह्या झगड्यांनी, आणि ट्युरिस्ट इनकन्विनियंट जावंक उपकारना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सगळ्या टॅक्सी ओनरांक आमचे गोंयचे की तुमी तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या मिटिंगेक धाडा आनी आमदार सगळे जाण येवन म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर वील रिमूव अ गुड एमिकेबल सोल्युशन वीच वील हेल्प आवर गोवन टॅक्सी ओनर्स. थँक्यू. मिटिंग मंडे एट द टायम फायनल करू. सर तांचो मेन इश्यू आसा तो म्हणजे ते म्हणजे गोवा माणसाचे ओनर बीन भायले म्हणून. सी हांवें आतांच सांगलां की आवर गोवन टॅक्सी बॉयज वील नॉट वॉन्ट टू वर्क अंडर एनीबडी. सो जो ॲप जो तर गोवा गव्हर्मेंट काडीत इन पार्टनर्स विथ नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स, इन पार्टनर्स विथ देम. सो हो ॲप तेंचो जातलो. सरकाराचो ना हो सरकाराचो ॲप न्हू. GTDC आपलो खाली तेको दिला तेंका. GTDC has given them has given them a PPP ना काय ना तो भायलो ॲप खाली गोवा GTDC is supporting that app because they want to implement transparency, they want to implement the high court. So आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान करून in they can do, why they can, GTDC can do for Goans. So they don't सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस सजमान घेता. हांव म्हाजो लोन बँकेचो लोन घेता आनी टॅक्सी घेता. सो हांव सेल्फ एम्प्लॉयड. हांव वयता आनी खंयच्या तरी हॉटेलाक रावता आनी थिंगासून आपली भाडी मारता. So how can I work under somebody else? So let there be an app of the government
and they are, whatever small money, whatever they have to pay, yearly charges, let them pay. You mean the government control it? Yes, yes. सर फाटल्यान So transparency, finally what is required is transparency. A rate from Porvorim to go to Morje, sarke ऍपार येवपाक जाय. It's finally the customer should feel that I am paying as per the rate which is coming They are on ready the to work under yeah. government act, not They are what they have told me. They do not want to work under anybody else. private. Yes, a player from Mumbai or Bangalore or any other state, they want to work under their own system. So system can be made by the government. This is what I have impressed upon the Chief Minister, and I am positive that a positive solution will come in the interest of our Goan taxi brothers.